लयराई देवीच्या होमकुंडाविशीं सोशल मिडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट केल्ले चलयेक अटक करपाची लोकांनी परतून मागणी केल्या। चलयेची कारवाय केली ना जाल्यार अस्नोडा जंक्शन आडायतले अशी शिटकावणी म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर जमिल्ल्या लयराई देवीच्या भक्तांनी दिली। लयराई देवीचे जात्रेविशीं सोशल मिडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट करपी चलयेक अटक करपाची मागणी घेवन कांय भक्तगण परतून म्हापसा पुलीस स्टेशनात आयिल्ले। चलयेच्या आवयन ह्या प्रकाराचेर हात जोडून माफी मागिल्ली, तरीकूय भक्तगण धादोशी नात। ह्या प्रकाराक 8 दीस जाले तरी पुलिशेन योग्य कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान तिडकिल्या भक्तगणांनी परतून पुलीस स्टेशनात येवन चेडवाक अटक करपाची मागणी केली। चेडवाचेर कारवाय जाय मेरेन कशेच ओगी रावचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। आम्ही पियाक मेळ्ळे, आमचे डेलिगेशन 2 आमचे महाजन बाकीचे सगळे लोक आसले। पियाक आमी सांगले की तुम्ही डिले केल्या बद्दल आमी SP पासून मेळटा म्हणून सांगले ताका। आमी ते DYSPकूय सांगले। आमची थंयसर खूब बाचाबाची जाली त्याच्या बरोबर, कित्याक तुम्ही आसतना तुम्ही वयल्यान ते केले कशे। पूण आतां तो कितें म्हणपाक लागलो की आमी ताका सांगले 41 सेक्शन लाया कितें लाया, ते अरेस्ट जावपाक जाय। तेणी आतां कितें सांगलां, कोर्टाचें परमिशन घेता आमी आनी ताका अरेस्ट करता म्हणून। जर अरेस्ट केलें ना न्हू, आमी ताका डायरेक्ट सांगलां की लॉ एंड ऑर्डर आमी हातीन घेतले। आमी कितें करूं शकता। आता जर हांगा 500 लोक जमले न्हू, आमचे कडेन कॅपेसिटी आहा 5000 लोक जमा करपाची। लॉ एंड ऑर्डर जर हातीन घेतलो आनी अख्ख्या गोंयच्या लोणांक आनी सगळ्या भक्तगणांक जर उलो केलो न्हू, ताचे हातीन भायर वयतले। पूण हांकां आमी एकूच विनंती करता की हेंच्यांनी म्हणटा ते ताका ताबडतोब अरेस्ट, ते वालांकिणी आसूं नाल्यार आनी खंय आसूं। पुलीस तेंच्यांनी आतां कितें सांगलां की ते वालांकिणी आहा। आतां वालांकिणी मिलून जर हेंच्यांनी आतां म्हाका सांग, जर समज आतां हाडिना ओडून भायरसून खंयसून चोरांक आनी कोणाक ताका आमी अजून टायम म्हणजे ताका सांगला जाता तितले बेगीन हाडा म्हणून। कळ्ळें तुमकां? पळय आतां तेंच्यांनी कोर्टाक हें केलां म्हणटा न्हू, हे पळय ते आतां कोर्टाचे प्रोसिजर बी चालू आहा न्हू। पळय ते कशें येता ते, नाल्यार परते मागीर येवचेच पडटलें न्हू। पळय ते मागीर तेणी ती आधार कार्ड दाखयलें, मागीर आधार कार्डाचेर अशी डेट कितें जातली तेची, म्हणल्यार आतां जेन्ना तेजी पळय ओरिजिनल गावली न्हू, ती एप्रील 2006 म्हणजे एप्रिलान ते 18 जाले, या 2024 म्हणजे ते 18+ जाले, म्हणजे मेजर जाले न्हू। मेजराची कितें आधी सेक्शनां बी लावन तेजेर ती एक्शन जातली। शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जात्रेविशीं लोकांच्यो भावना दुखावपी चेडवा आड गुन्यांव नोंद केला। ताका कायदेशीर नोटीसूय दिल्या, पूण न्यायालयाचे परवानगे शिवाय चेडवाक अटक करपाक मेळना अशें पुलीस उपअधीक्षक संदेश तोडणकर सांगता। आमी ताका सांगलें तितून आमी ऑलरेडी पनिशमेंट जे लेस दॅन 7 years आसले कारणान 41 नोटीस दिल्लेली आसा ताका। आनी 41 नोटीस दिल्या नंतर जर अरेस्ट करपाची गरज पडटा तर कोर्टाची परमिशन घेवपाक जाय। अकॉर्डिंगली वी विल रायट टू द कोर्ट। सो एक्झॅक्टली वॉट कितें जालें तें, कितें विशय आशिल्लो तो म्हणून हे इतक्या दिसात एक चेडवान कोणी सोशल मिडियाचेर कितें स्टेटस घातलो ते शिरगांवच्या होमखंडा बद्दल, आनी तेतून ते नंतर आमी एक FIR केलो। ते म्हणटाले आपलो भावना दुखावले म्हणून। ओके सर, आतां कितें फुडलें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कितें? इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, कोर्टाक आमी बरयतले आज, आनी ज्या प्रमाणे डायरेक्शन येता त्या प्रमाणे फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू उरतलें। सर, ते गॅदर जाल्लो क्रावडाचो तेंचो डिमांड आशिल्लो की इमिजिएट अरेस्ट मागताले ते। ना ते जेन्ना तेंचे डेलिगेशन येयल्ले भितर तेंकां आमी समजून सांगलें जी डायरेक्शन आसा कोर्टाची त्या प्रमाणे एकदां 41 days नोटीस दिली जाल्यार आमकां डायरेक्ट अरेस्ट करूंक मेळना। तशें सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आसा त्या प्रमाणे तांकां मागीर कन्विन्स जालें, तेणी सांगले नंतर ते रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअली सर ते चेडू आसा ते मायनर ना, चेडू एप्रिलान कंप्लीट केली तेणी 18 वर्सां, चेडू मेजर आसा। सो सद्या तांचो डिमांड की अरेस्ट करपाचें चेडवा। तेंचो डिमांड आसा ते प्रमाणे आमी तांकां एक्सप्लेन केलो की ताका 41 day नोटीस दिलेली आसा, ती कंपल्सरी आसा सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्सा प्रमाणे। 7 वर्सां सकयली जर पनिशमेंट आसा जाल्यार ती दिवपाक जाय। दिल्या नंतर विदावट कोर्ट परमिशन आमी अरेस्ट करूंक जायना। गोमंतक TV खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार।